नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। निमणे कला राखण मानाच्या वांगड्यांक मेळपाक मुख्यमंत्र्यान दिलो वेळ। सोमारा 11:30 वरांचेर पर्वरी मंत्रालयात मुख्यमंत्री आनी मानाच्या वांगड्यांची जातली बसका। भौशीक सुवातेर कोर उडोवप्यांचेर करतले खर कारवाय। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताची शिटकावणी। कोर उडोवप्यांचो फोटो मारून दियात पुलिशेक मुख्यमंत्र्याचे आवाहन। 1 ऑक्टोबरा सावन 1 तास मोहीम। 40 मतदारसंघात काँग्रेस पक्ष वाडोवप ह्या अमित पाटकराच्या विधानान कांय चुकीचें ना। पाटकाराक प्रभारी माणिक रावाचो तेंको। भंडारी समाजाच्या कांय फुडाऱ्यांची राज्यांत नव्यान जनगणना करपाची मागणी। समाजाचो फुडारी रवी नायकाक दिले निवेदन। कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतल्या 4 कंपन्यांक काम बंद दवरपाचो गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो आदेश। सगळ्यांक 26 सप्टेंबराक आपली बाजू मांडपाक मंडळान दिला वेळ। लोकांक गांव पातळीचेरूच मेळचो न्याय। न्यायमूर्ती इर्शाद आगाचे हस्तुकी वाळपय पयले ग्राम न्यायालयाचे उक्तावण। आता खबरो विस्तारांत। रस्त्यार जर कोण कोर उडयता आसत जाल्यार ताचो फोटो मारून पुलिसेन कागाळ करची। त्या मनशाची गाडी जप्त करून ताचे कडल्यान दंड वसूल करतले। स्वच्छता ही सेवा कार्यावळींत उलयतना मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगले। हॉटेलाचो कोर उखलपी कॉन्ट्रॅक्टरा खातीर वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळा कडेन नोंदणी आवश्यक आसा। 2 ऑक्टोबरा सावन घराघरांनी वचून पालिका आनी पंचायत कोर उखलपाच्या मोहिमेक सुरवात करतले अशें मुख्यमंत्र्यान फुडें उलयतना सांगले। नितळ भारत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2014 सावन सुरू केल्ली एक म्हत्वाची मोहीम अशें मुख्यमंत्री उलयलो। गोंयांत कोयराचो मोठो प्रस्न आसा। ह्यान फुडें भौशीक सुवातेर जे कोण कोयर वडयतात तांचो फोटो मारून ते विशीं कागाळ पुलीस स्टेशनाचेर करची असो उलो मुख्यमंत्र्यान मारला। अशांचे दंडात्मक कारवाय करतले आनी तांची गाडी जप्त करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिली। हॉटेलांचो कोयर उखलपी कॉन्ट्रॅक्टरा खातीर वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळा कडेन नोंदणी आवश्यक आसा हाची याद मुख्यमंत्र्यान करून दिली। 2 ऑक्टोबर सावन राज्यात 1 तास हे मोहिमे वरवीं पंचायत आनी पालिका घराघरांनी कोयर उखलतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी स्वच्छता ही सेवा कार्यावळी वेळार उलयतना सांगले। खरे 1 तारखे दीस 1 ऑक्टोबर 1 तास हो नॉमिनल कार्यक्रम आमकां करपाक जाय की 1 ऑक्टोबर 1 आनी 1 आवर ओके हो कार्यक्रम आम्ही टोकन कार्यक्रम करपाक जाय। बट ताज्या पयलीं पंचायतींनी आनी म्युनिसिपालिटीनी एक इनिशिएटीव घेवचो। आम्ही घराघरांतल्यान कचरो लागीं करतात बट एक दीस ठरोवचे म्हणजे खंयचेय बी आयदर तुम्ही 28, 29, 30 ह्या दिसा सगळ्या जाणांच्या घरात जो कसलो कचरो आसा आयदर कपडे आसतले, फर्निचर वेस्ट आसतले, ई वेस्ट आसतले, रद्दी आसतली वो सगळो कचरो तुम्ही कलेक्ट करात। हाच्याच बरोबर आम्ही पळयता की प्रत्येक गावांत जरी म्हणटा कचरो भायलेलो काढून उडयत आसा। आता हेजेर लक्ष दवरपा खातीर हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन माझ्या पुलीस डिपार्टमेंटाकूय दिला, इवन तो PWD डिपार्टमेंटाकूय दिला। जो कोण ह्यान फुडें म्हणजे ताची गाडी तर सीज जातली पण आम्ही तितून चेंजीसूय केल्यात की ताका बिग फायन ही मारपाचे प्रोविजन आता पुलिसेच्या मार्फत केला। त्या खातीर कोणीच खंयची रिक्षेन किंवा ट्रकात कचरो हाडून रस्त्याक तेकोन गावांनी उडोवचो न्ही। आणि जर कोणाक अशा पद्धतीचे दिसत जाल्यार ताचो फोटोग्राफ घेवन पुलिशेन कंप्लेन करची, ताची गाडी आमी सीज करतले, ताका ह्यूज फायन पडटली। त्या खातीर कचरो जर दिवपाचोच आसा जाल्यार तांच्यांनी प्रॉपर जे आमचे कलेक्टिंग सेंटर आसत जाल्यार त्या कलेक्टिंग सेंटरान हाडून दिवचो। हांव इंडस्ट्री किंवा हॉटेल्स हांच्या बाबतीत सांगता आसतना आमी कायदो स्ट्रिक्ट आनी क्लियर केला की ह्यान फुडें सगळ्या हॉटेलाचे कॉन्ट्रॅक्टर्स जे कचरो लागीं करता ते कॉन्ट्रॅक्टर्स इधर थ्रू पंचायत अदरवायज सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन तेंचे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आसप गरजेचें आसा। म्हणून ते कचरो कोणाचो कलेक्ट करता आनी कचरो व्हरून खंय उडयता हाजी एक चेन जी आहा पळय डेव्हलप जावप, ताजेर आमकां मॉनिटरिंग करप हे गरजेचें आसा। जेणे करून हॉटेलांचो कचरो जो गांवांत हाडून उडयतालो तो कचरो
बंद जातलो आणि ताकाच लागून सरकारान ऑलरेडी कामूय सुरवात केला. दुसरे म्हणजे की इंडस्ट्रियल वेस्ट, आणि जेन्ना इंडस्ट्रियल वेस्ट सुद्धा बरेच जाण इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्रींतल्यान गाडयो वेस्टाच्यो भरून हाडून गांवांत उडोवपाची संवय जाल्या. पण ह्यान फुडें अशा पद्दतीचो खंयच्याय इंडस्ट्रीचो वेस्ट जर आमकां आयडेंटिफाय जालो जाल्यार त्या इंडस्ट्रीक जी पनिशमेंट किंवा स्ट्रिक्ट तेजेर एक्शन घेवपाचें सरकारान थारायलां. म्हणून सगळ्या इंडस्ट्रीजांक सुद्धा हांव सांगपाक सोदतां की तुमचो वेस्ट जर आसत जाल्यार तुमी प्रॉपरली आमच्या इधर वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेशनाक कॉन्टॅक्ट करात आणि ताज्या मार्फत तुम्ही तो वेस्ट ट्रीट करात. वर्षा आश्वेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीच्या कथीत घोटाळ्याचेर चर्चे खातीर निमणो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तयार जाला. हे खातीर ताणें कला राखण मांडाच्या वांगड्यांक चर्चे खातीर आपयला. सोमारा सकाळी 11:30 मंत्रालयात ही चर्चा जातली. कला राखण मांडाचे वांगडी देविदास आमोणकर हाणें हे विशीं म्हायती दिली. कला अकादमीच्या कथीत घोटाळ्याचेर बरोच बोवाळ जाल्लो. ह्या मुद्द्याचेर कला राखण मांडान कला अकादमीच्या सामकार आंदोलन केल्ले. कला अकादमीच्या कथीत घोटाळ्याचेर चर्चा जावची अशी तांची मागणी आशिल्ली. निमणो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत चर्चे खातीर तयार जाला. हे खातीर ताणें कला राखण मांडाच्या वांगड्यांक चर्चे खातीर आपयल्याचे मांडाचे वांगडी देवदास आमोणकर हाणें सांगले. माननीय मुख्यमंत्र्यान जवळ जवळ 2 महिन्याच्या उपरांत आमी मागलेली एक जी मागणी की आमकां तुमचे बरोबर उलोवपा जाय कला अकादमी ह्या विशयाचेर. आमकां म्हणजे कला राखण मांडा आणि कला राखण मांड ह्या संघटनेचे सगळे पदाधिकारी हे वाट पळयताले मोठ्या आशेन की माननीय मुख्यमंत्री आमकां उलोवपाक आपयतलो कला अकादमी ह्या विशयाचेर. कारण सगळ्यांक एक चिंता आसा, सगळ्या गोंयकारांक चिंता आसा, सगळ्या कलाकारांक चिंता आसा की आमची आवय जी कला अकादमी आसा ती ज्या स्थितीन आसा आयज ती तितली बरी स्थिती अशी आमी म्हणूंक शकना. जेन्ना आमी कला अकादमी म्हणटा तेन्ना फक्त दिनानाथ कला मंदिर ही वास्तू न्ही तर सगळो प्रकल्प जो आसा कला अकादमीचो सगळो प्राकार जो आसा तर तो प्राकार आमी गृहीत धरता आणि तो सगळो बरे भशेन आसूं जाय. म्हणजे अगदी कला अकादमीचे ओपन एअर कृष्ण कक्ष जो आसा, आर्ट गॅलरी आसा, कॅन्टीन आसा, मिनी ओपन एअर आसा आणि बाकी सगळे जे थंयसर संगीताचे क्लास चलपी सगळे ज्यो ती सगळी टोटल वास्तू जी आसा ही आमकां अपेक्षीत आसा आणि ती बरे भशेन आसची. कारण जे फिलर्स येताले तितून खंय खंय केन्ना केन्ना केल्लें काम गळपाक लागलें, केल्लें काम पडलें अशी स्थिती जेन्ना निर्माण जाली तेन्ना एक हुस्को सगळे वटेन व्यक्त जालो आणि तितूंतल्यान कला राखण मांड ह्या संघटनेची स्थापना जाली ही सगळ्यांक खबर आसा. आणि हांव देव बरें करूं म्हणटा माननीय मुख्यमंत्र्याक की ताणें आमकां आपयलें उलोवपाक. आमी सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन सगळ्या कलाकारांच्या वतीन सोमार दिसा माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या विशयाचेर उलोवपाक आतां वचपाचें आसा. परत एकदां तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. पण आमी जी मागणी केल्ली आसा की श्वेतपत्रिका आमकां जाय ह्या कला अकादमीच्या खर्चान जर कितें चूक माग जाल्ली आसत जाल्यार ती सगळ्या लोकां मुखार येवपाक जाय आणि ज्यांनी चूक केल्या तांकां तेंचे कडल्यानूच ती दुरुस्ती करून घेवपाक जाय अशी एक आमची प्रामुख्यान मागणी आसतली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आप आणि काँग्रेस हे 2 वेगवेगळे पक्ष आसात. दोगांकूय पक्षवाडीचो पुराय अधिकार आसा अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे उलयलो. अमित पाटकराच्या विधानांत कांय चुकीचें ना अशें म्हणीत ठाकरेचो पाटकराचो पक्षवाडीचे भुमिकेक तेंको. राज्यात सद्याक आघाडीत बिघाडीचे चित्र दिसता. हाका कारण ठरला ते म्हळ्यार आप आणि काँग्रेसी मदले कास्किकाव. 40 मतदारसंघात काँग्रेस पक्ष घटमूट करपाचे प्रदेशाध्यक्ष पाटकराचे विधान म्हळ्यार मुख्यमंत्र्याच्या स्क्रिप्टाचो भाग आशिल्ल्याची जाहीर टिका आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकरान केल्ली. पालेकराचे टिके उपरांतूय पाटकार आपले विधानाचेर ठाम राविल्लो. आता काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेनूय अमित पाटकराच्या विधानाक आपलो तेंको दिलो. पक्ष घटमूट करप हातूंत कांयच चुकीचें नाशिल्ल्याचे ठाकरे म्हणटा. एक लक्षात घेतलं पाहिजे की दोन्ही पार्टी वेगवेगळी पार्टी आहे. काँग्रेस पार्टी वेगळी आहे, आप पार्टी वेगळी आहेत आणि दोन्ही पार्टींना आपापला पक्ष वाढवण्याचे पूर्णपणे अधिकार आहे. आणि त्याकरता जरी उद्या अलायन्स झालं तर आम्ही एकत्र निवडणुकीला सामोरं गेलं त्यावेळेला कुठल्या जागा कोणाकडे राहतील ते सर्व हायकमांड बसून ठरवेल. परंतु त्यापूर्वी सगळ्याच मतदारसंघामध्ये जर कोणा शक्ती नसेल त्यामध्ये तर मग एक दुसऱ्याला फायदा त्याचा होणार नाही. म्हणून प्रमाणित पक्ष हा वाढवला पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातूनच अमित पाटकरांनी भाष्य केलं असेल
नेमकं माहित नाही, माझ्या पुढे पूर्ण रिपोर्टिंग नाही आहे, परंतु त्या दृष्टिकोनात त्यांनी केलं असेल किंवा सर्वच मतदारसंघामध्ये आम्ही काँग्रेस पक्ष मजबूत करण्याचा प्रयत्न करू. आम्ही लढू म्हणण्यापेक्षा काँग्रेस पक्ष मजबूत करण्याचा प्रयत्न करू हेच वाक्य असायला पाहिजे. आणि कुठल्याही पक्षानं असं स्टेटमेंट केलं तर ते काही चुकीचं आहे तसं मला वाटत नाही. कुठलाही पक्ष असेल तर त्यांचं संघटन त्या संपूर्ण राज्यामध्ये मजबूतच असलं पाहिजे ना. अलायन्स करत वेळेला सुद्धा एक दुसऱ्याला फायदा त्याच वेळेला मिळेल की ज्यावेळेला पक्ष संघटन मजबूत आहे. ओके. आणि आपने जे विधान केलंय ना सर, म्हणजे तुमचा सध्या तो मित्र पक्ष आहे, आघाडीत आहे, त्यांनी असं विधान केल्यामुळे कुठेतरी लोकांमध्ये आणखी गैरसमज पसरला जाऊ शकतो असं तुम्हाला नाही वाटत? तुम्ही यावर काही चर्चा वगैरे करणार आहात का? नाही, एकत्र मित्र पक्ष असणं वेगळं, कारण शेवटी पक्ष तर वेगवेगळेच आहे ना. तर प्रत्येकाने आपला पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न केलाच पाहिजे. त्यांनी सुद्धा त्यांचा पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्या नेत्याने सुद्धा त्यांचा पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. विषय हा नाहीच आहे की त्यांचे कुठे वाद आहेत आणि त्याच्यावर स्टेटमेंट काही करावं अशा प्रकारे काही गरजही नाहीये. आणि वाढवण्याचे अधिकार हा सर्वांना आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कुंकळे आयडीसींतल्या कांय युनिटांक कामकाज बंद दवरपाचे निर्देश दिल्यात. कसल्याच प्रक्रिये शिवाय फिश मिल सगळे घाणयारे उदक न्हंयांनी आनी व्हाळांत सोडटा. ताका लागून प्रदूषण जाता. तळव्यान हाचो त्रास जावचो न्हय ह्या हेतान हो निर्देश जारी केल्ल्याचें कळटा. फाटली कितलीशीच वर्सां जालीं कुंकळे आयडीसींतल्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा. शुक्रारा विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी आमदार एल्टन डिकॉस्टान कुंकळेच्या नागरिकां सयत आयडीसीची पळोवणी केल्ली. तेन्ना प्रदूषण जाता ही गजाल तांच्या नदरेक आयिल्ली. ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावचो न्हय ह्या हेतान शेनवाराक गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कुंकळे आयडीसींतल्या 4 युनिटांचे काम बंद दवरपाचो आदेश दिलो. ह्या आस्थापनांक काम बंद दवरपाचो आदेश. युनायटेड मरीन प्रोडक्ट्स, क्वालिटी फूड, इंडोटेक आयस अँड कोल्ड स्टोरेज, जॉन डिस्टिलरीज. काल जेन्ना कुंकळेचे आमदार युरी आलेमांव, केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा, डेप्युटी कलेक्टर सालसेत, त्याचबरोबर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे अधिकारी आनीक आयडीसीचे अधिकारी आनी कुंकळेचे लोकांनी जेन्ना कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटींतले युनिट्साची तपासणी केली, थंय भोवन आजूबाजूक भोवन तांणी रावंड मारून पळयलें आनीक एक तांचे नजरेक दिसून आयलें की कांय युनिट स्पेशली जे फिश मिल्स आसात ते जें उदक आसा तांचे भितरले ते विदावट ट्रीट करून नासतना हें उदक डायरेक्ट डिस्चार्ज करतात आनी थंय तांणी सॅम्पलां घेतल्या आनी ती सॅम्पलां भितर तांकां अशें दिसून आयलें की हे ट्रीट करनासतना डायरेक्ट डिस्चार्ज करतात. ताका लागून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक आदेश काडलो आनीक ह्या आदेशा अंडर काल 2 ज्यो फिश मिल्स आसात त्यो तांणी ऑपरेशन बंद करपाचें तांकां आदेश काडलो. त्याच बरोबर आज सकाळीं एक आदेश काडलो, तातूंत भितर आनीक 2 फिश मिल्स आनी एक डिस्टिलरी ही बंद करपाची आदेश काडलो. टोटल आतां पर्यंत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान 4 युनिट्स जे आसात कुंकळे इंडस्ट्रींतले, तातूंतले भितरली हे 3 जे आसा ते फिश मिल आसात आनी एक जी आसा ती डिस्टिलरी आसा. तातूंत भितर युनायटेड मरायन प्रॉडक्ट्स, क्वालिटी फूड्स, इंडोटेक आयस अँड कोल्ड स्टोरेज आनी जॉन डिस्टिलरीज. ही जी जॉन डिस्टिलरी आसा ती एक फेमस सिंगल मॉल्ट विस्की करता आनीक ही कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीक ताजी युनिट जो आशिल्लो तो बंद करपाचो आदेश काडला. इतले मजगतीं विरोधी पक्ष नेते फुडारी युरी आलेमांव हांणी आपल्या सोशल मिडिया हँडलाचेर एक पोस्ट घालो आनीक तांणी ह्या पोस्टाक अशें म्हणिल्लें आसा की हो जो आदेश काडला हो लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक लागून करनाकात, जाल्यार सारकी कारवाय करात आनीक ह्यो इंडस्ट्रीचें जो पर्यंत सारकें जायना तो पर्यंत हे हांगा ऑपरेट करपाक दिनाकात अशें तांणी आपल्या हातूंत भितर जो पोस्ट घाल्लो आसा सोशल मिडियाचेर तातूंत म्हणिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणीकर. नागरिकांक गांव पातळीचेरूच न्याय मेळचो म्हणून गोंयांत पयल्या ग्राम न्यायालयाची स्थापना केल्या अशी माहिती न्यायमूर्ती इर्शाद आगा हाणें दिली. वाळपय नगरपालिकेन ग्राम न्यायालयाची थापणूक जाल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या ग्राम न्यायालयाचो न्यायाधीश वासीम रिजवी हे आसतले. जायते फावट सामाजीक आनी आर्थीक कारणांक लागून ग्रामीण भागांतल्या लोकांक उच्च न्यायालयांत वचप शक्य जायना. तेन्ना तांकां न्याय मेळपाक ते खंय तरी फाटीं उरतात. हीच उणीव भरून काडपा खातीर आतां गांव पातळीचेरूच न्याय दिवपाची मोख लक्षांत घेवन ग्राम न्यायालयाची थापणूक केल्या अशी माहिती न्यायमूर्ती इर्शाद आगा हांणी दिली.
न्यायालयान जे निकश थारायिल्ले आसात त्या निकशानुसार लोकांनी फुकट आदवोगाद मेळोवपाची सोय उपलब्ध केल्या तिचोय लाव घेवचो असो उलो ह्या वेळार आदवोगाद शिवाजी देसाय हांणी मारलो. But somehow it was managed and we are here today with a new court called as Gram Nyayalaya. This court is created on the basis of Gram Nyayalaya Act, which came into force in the year 2008. The purpose of creating a court is to see that deviation at the grassroots level. The purpose is to deliver justice to the people at their door. Many people cannot come to the court on account of social, economic and many other factors. This court will help those people in a big way. Purpose of judiciary is not only to deliver justice, but the purpose of judiciary is to deliver justice to the remainder of the great ones who cannot come to the court. वकील जाय फ्री ऑफ कॉस्ट जाल्यार तुमकां ह्या प्रक्रियेच्या अंतर्गत मेळटा. लक्षात दवरा, वेगवेगळे कोर्ट आसतले, केवळ सिव्हिल कोर्टच न्ही, बाकीचे रेव्हेन्यू कोर्ट आसतले. त्या कोर्टाने तुमकां मोफत वकील जाय, परंतु तुम्ही जी क्रायटेरिया सांगल्या त्या क्रायटेरियान तुम्ही बसपाक जाय. काही लोक कितें करतात की मोफत वकील मेळपाक जाय म्हणून खोटी माहिती दितात कोर्टाक, उत्पन्नाची खोटी माहिती दितात. पण जर तुम्ही एखाद्या वेळेस पकडले गेले खोटी माहिती दिवन जाल्यार तुमकां प्रॉब्लेम जाता. हे लक्षात दवरा. तुम्ही जेन्ना मोफत वकील मागपाक वयता तेन्ना तुम्ही खरें हॉनेस्ट आसपाक जाय, ही सुद्दां तितलीच आवश्यकता. पण काही जण तशें करतात. लक्षात दवरा, उत्पन्नाचो दाखलो खोटो दाखयतात आणि कितें दाखयतात तशें बी जाता. तशें तुमी करचें न्ही. लक्षात दवरा. आणि तुमकां जर खरोखर जर गरज आसा मोफत जर तुमकां वकील जाय जाल्यार तुम्ही आमचो कोर्ट आहा, आमच्या कोर्टात तुम्ही येवपाचें आणि कोर्टान तुमची जी कितें हें आसा तें सांगपाचें आणि मागीर तुमकां तो मोफत वकील दिलो जाता आणि ती तुमची केस जी आसा ती लढली वता. सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केपेंच्या मोरपिल्ला वाठारांतलो रस्तो लोकां खातीर मरणाचो सांपळो जाला. फकत 150 मीटर रस्त्याचें डांबरीकरण जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. केपें तालुक्यांतल्या मोरपिल्ला वाठारांतलो रस्तो पळयात. गोंय मुक्त जावन 63 वर्सां जाली तरी लेगीत सावरी ते काजू वाड्यावेलो सुमार 150 मीटर रस्त्याची अवतिकाय मात आसा तशीच. ह्या मातयेच्या रस्त्याक लागून थळाव्यांचे हाल जाल्यात. खासा करून गुरवार बायलांक ह्या रस्त्याक लागून खूबच त्रास सोंसचे पडटात अशें सरपंच अश्विनी गांवकाराचें म्हणणें. काजवाडा सावरे कट्टू काजवाडा हो रस्तो आसा 150 मीटर आसा. इतले डेंजर आसा कित्याक कित्याक बायलांक कळटा पूण दादल्या कळना तितलें. त्या सरकारान मातशें लक्ष घालपाक जाय. कित्याक तूं थर्ड डापर रावनाका आनी हांव कित्याक आतां ऑपरेशन केल्ले मनीस उरता, भुरग्यांकूच त्रास जाता वचपाक येवपाक. गाडी एक फावटी केजीची भुरग्यांची गाडी रिटर्न जाल्ली टायर लागून उरली. तेका हांव मागता मातशें तेमी त्या रस्त्यार लक्ष घालचें. हे प्रेग्नेंट बायलांक कितें जाता आनी कितले केसीस जाल्यो थंय? पयलीं 2 केसीस जाल्ले आसा ऑलरेडी. ते पयर आदींच एक जाल्ली न्यू काजारी केल्ली, ती प्रेग्नेंट आसली, 5 म्हयने जाल्ले. ती म्हणपाले कितले त्रास गो म्हणपा लागली. हांवें सांगलें, आमी MLA सांगलें, सगळ्यांक सांगलें म्हणून सांगलें सेमाक. पूण ती म्हणपाले कितें गो तुमी रस्ते सुद्दां करपा जायना, पयलीं जावना ते जावना म्हणपा लागले. आतां तरी करा म्हणपा लागले. आमी सांगलें आज सांगता न्ही म्हणलें, सांगता म्हणलें मातशें करून घ्या म्हणपा लागले. म्हणजे तुमकां तो इम्पॉर्टंट रोड सामको रोड आसा इम्पॉर्टंट आसा पूण गरजेचोच आसता लोकांक, सगळ्या लोकांक, पब्लीक लोकांक, आमकांच न्ही काजवाड्याकारांक, सगळ्या लोकांक इम्पॉर्टंट आसता रस्त्याक. हेची मातशें तुमी लक्ष घालचें. सरकार फक्त आपल्याक फायद्याचें आसा ताकाच प्राधान्य दिता. ह्या रस्त्याक लागून ह्या वाठारांतल्या थळाव्यांक त्रास जाता हाची जाणविकाय आसा अशें म्हणीत थळावो आमदार एल्टन डिकॉस्टान खंत उक्तायली. हो 150 मीटर रस्त्याचें डांबरीकरण करपाक लेगीत राना खातें परवानगी दिना.
संबंधित मंत्र्यान हातून लक्ष घालचे आणि बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करपाक मजत करची अशी मागणी आमदार डिकॉस्टार ह्या वेळार केली. कितें जाता सरकार न्हू प्रायोरिटी सेट करपाक फाटी पडला. प्रायोरिटी कितें आहा तें सोदूंक आपणा जाय तें कोता. आतां हें सावरिको रस्तो इट इज ओन्ली 130 मिटर्स ओला तांबोर घालपाचो फॉरेस्टा एरिया. आनी जेन्ना एनओसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हायवे बीन एनओसी भरपूर दिता रस्तो व्हड करपाक, हे बाकी बारीक रस्ते ग्रामीण भागात आमगे लोकांक मूळ गोंयकारांक एसटी भावांक हो रस्तो जावपाक एनओसी फॉरेस्ट अजून दिना. आनी जेन्ना हांवें आमदार जाल म्हणटरीच इवन हॉट मिक्स हाडपाक रस्तो करपाक थिंगा हांवें प्रयत्न केलो तेन्ना फॉरेस्टांनी नाडायलो. 130 मिटर्सां लागून लोकांक इतले त्रास जाता. फाटीं प्रेग्नंट बायल हाडली तिने त्यो हाटासो त्या गाडयेन ती ऑलमोस्ट तेली डिलिव्हरी थिंगा जावपाक पावली. इतलें तेगे वॉटर बॅग फुटलें आनीक म्हाका इतले त्रास जाले. सो सरकार समज तरी हे लोकांचे तरी म्हाका विचार कोना जाल्यार हे सरकार गोंयकारां लागून आनी मूळ नीज गोंयकारांक उमळपाक सोदता. सो म्हाका ताबडतोब ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टरान जे आमगेलो बाप विश्वजीत राणे आहा तेकाय कानार घायल्ली खबर. सो म्हाका ताणें ताबडतोब डिपार्टमेंटाक सांगचें की हो सावरिकोळे केपें मतदारसंघा ऑन द नॅशनल हायवे बारश्यां हिंगा सावरिकोळे हो रस्तो डिपार्टमेंटा तेगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा काय आडखळ आसना हो इतलोच 100 मिटर स्ट्रेच इंटू 3 मिटर विथ इतलो रस्तो करपाक आमकां ताबडतोब एनओसी दिची. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात नव्यान जनगणना जावची म्हूण भंडारी समाजाचे कांय फुडाऱ्यांची मागणी. ताणें हे विशींचें निवेदनूय समाजाचो फुडारी विद्यमान मंत्री रवी नायकाक दिला. शुक्रारा भंडारी समाजाचे सुमार 35 जणांनी आदलो मुख्यमंत्री आणि विद्यमान मंत्री रवी नायकाक निवेदन दीत राज्यात जनगणना घडोवन हाडपाची मागणी केली. हे मागणे फाटलो मुखेल हेतू आसा तो म्हळ्यार भंडारी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचो. सो एसटी रिजर्वेशन जेन्ना जातले जाल्यार खंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी एसटी रिजर्व करतल्यो हे जर कळटले जाल्यार सेन्सस इज नेसेसरी. आणि जर नाजाल्यार सरकार आपल्याक जाय तशें करतलो आनी हें आमकां एका साद्या इलेक्शनांतल्यान दिसून आयलें. सो आमी म्हणटा की सेन्सस करा. सेन्सस गोंयचो करा. ओबीसी कितले आसा ते सगळे तुमी फायंड आउट करा. कशें आसा खंय स्प्रेड जाल्ले आसा हें कळटलें. बिसायड दॅट आमचो गव्हर्नरान एक कॅटेगॉरिकल स्टेटमेंट केला की क्रिश्चन पॉप्युलेशन ड्विंडल जाला म्हणून, मुस्लिम पॉप्युलेशन वाडला म्हणून. these statements are alarming. That means government has the data and is not sharing or deliberately avoiding from 2011 to hold a census, and which is not a very healthy sign. So we have gone to him as he is one of the tallest leader of OBC community. He census करचो आणि OBC रिजर्वेशनय मागचे. नॉट जस्ट भंडारी समाज म्हणून पण ओबीसी म्हणून जो आमचो घटक गोंयचो नियरली नाव 35-40% जो पॉप्युलेशन आसा दॅट इज ओबीसी आसा तांकां रिजर्वेशन दिवचें ही मागणी आमी सरकारा कडेन केल्या आनी त्या दिशेन आमी एक मेमोरंडम दिले तांकां. म्हणजे सगळे गोंयच्या सरसकट सगळे आमचे जे समाजाचे लिडर्स आसा ते सगळे आशिल्ले. जशें आतां एक 12% एसटी समाज आहा म्हणटा. एसटी समाजाक 4 सीट म्हणून आतां एक केंद्र सरकारान मंत्रिमंडळान निर्णय घेवन पार्लिमेंटान बिल हाडलेले आहा. तशेंच आमी आमचे मान्य आहा भंडारी समाजाचे की आमी मोर दॅन 50% आहा. म्हणून सेन्सस ना जाल्ल्या कारणान आनी 11चो सेन्सस जो आहा हो चुकीचो आहा. सरकारान तो केल्लो पळय तो चुकीचो आहा अशें आमचें म्हणणें. म्हणल्यार आमची कितें आहा मागणी एक आमकां 20 सीट सुमार आमकां रिजर्वेशन मेळचे अशें आमी काल रवी नायक आमचो नेतो आहा, मंत्री आहा, आदलो सीएम आहा आनी भंडारी समाज आमी ताका आमचो नेतो कसो मानता. सो आमी तेजे कडेन गेल्ले की तेणीन ही गोश्ट जी आहा ही सीएमा पर्यंत आनी पार्टी पर्यंत व्हरपाची अशें हे गेल्ले. मेन मुख्य म्हणजे आमचो सेन्सस जावपाक जाय पयलो सगळ्यांचो, आमचोच म्हणून न्हू सगळ्यांचो बरे रितीन सेन्सस जावपाक जाय जेणे करून प्रत्येक समाजाचें पॉप्युलेशन कितलें आहा हें कळपाक जाय. आमची मुख्य मागणी आसली. कालच्या बैठकीत जो प्रमुख तुम्ही निर्णय घेतला सगळ्यांनी बहुतेक नेत्यांनी मिळून तो निर्णय खंयचो? आम्ही जवळ 3 निर्णय कालच्या बैठकीत झाले. नंबर 1 आमचो देव जो भंडारी समाजाचो देव रुद्रेश्वर आहा ह्या रुद्रेश्वराची पालखी ती काणकोण पासून पेडण्यापर्यंत घेवन आमी एक 15 दिसाचो प्रवास करपाचो निर्णय एक जाल्लो आहा. दुसरो जो निर्णय आहा वो ते जाल्या नंतर एक
मोठो महामेळावो म्हणजे जवळ एक 15 ते 20 हजार लोक एकत्रित हाडून तेंचो एक व्हडलो महामेळावो भंडारी समाज अजाप हे अशें असले महामेळावे करप हे आमकां व्हडलें अजाप न्हू. जर रिजर्वेशन जाता आनी सिटाची वांटणी जाता जाल्यार आमी कित्याक मागप ना. म्हणून आतां शेवटी दीत जाल्यार सरकार कितके तो प्रश्न मागिल्लो ताका सगळें खूब गोश्टी आहा टॅक्निकल अडचणी आहा. पूण त्या खातीर एक थंय 2-3 मेंबरांनी एक इश्यू रेज केलो की तांकां जर 4 मेळटा जाल्यार आमकां एक 20 मेळचे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काणकोण तालुक्यात 30 ते 40 पिरायेच्या लोकांमदी किडनीचे दुयेंस वाडपाक लागला. महत्वाची गजाल म्हळ्यार दादल्या परस बायलां मदीं हे दुयेंस चड दिसून येवपाक लागला. हे प्रमाण दादल्या परस दुप्पेटीन आसा अशें दोतोर जगदीश काकोडकर सांगता. काणकोणा तालुक्यात किडनीचे दुयेंस आशिल्ले 60% लोक हे शेतकी आनी नुस्तेमारी व्यवसायांतले. कांय वर्सां आदीं गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी अहमदाबादच्या एका संस्थेन काणकोणा वचून ह्या दुयेंसाचो अभ्यास केलो. हातूंत प्रामुख्यान हे दुयेंस खंयच्यान आयले, उदक, जमनीचो दर्जो, जेनेटिक्स ह्या मुद्द्यांचेर अभ्यास केलो. पूण हातूंत तांच्या हातीक कितेंच लागूंक ना. ह्या वर्साय गोंय वैजकी महाविद्यालयान गोंय विद्यापीठाच्या जोड पावलान परतो अभ्यास करपाचो ठरयला. काणकोण तालुक्यात खूब वर्सां पासून आमकां खबर आसा की लोकांक क्रॉनीक किडनी डिजीज जाका सादे भाशेन किडनी फेलियर म्हणटात तें जाता. तर थोडी वर्सां पयलीं गोवा मेडिकल कॉलेज अलॉंग वीथ द नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ अहमदाबाद ICMRचें डिविजन आसा. आमी सगळ्यांनी मेळून काणकोणाक 2 वर्सां वचून एक स्टडी केली आनी त्या स्टडीन आमकां हें दिसून आयिल्लें की काणकोण तालुक्यान खुबशे तरुण लोक 30 ते 40 वर्सां पर्यंत तांकां क्रॉनीक किडनी डिजीज किंवा किडनी फेलियर जाता. आनी तातूंत भितर आमच्या लक्षांत आयलें की बायलांचें प्रमाण चड आशिल्लें. रेशियो वॉज 3:1. म्हणजे एक दादलो जर किडनी फेलियर आसा जाल्यार 3 बायलांक किडनी फेलियर मेळटा. आनी त्या तेंपार किडनी ट्रान्सप्लांट GMCन घडनाशिल्लें. फक्त डायलिसीस फॅसिलिटीज एवेलेबल आशिल्ल्यो. आनी त्या कारणाक लागून आमी पळयलें की हे पेशंट जे आमकां काणकोण मेळटाले तांचे सादारण एवरेज लायफ स्पॅन इन एबसेन्स ऑफ ट्रान्सप्लांट 3 वर्सां आसतालो. सादारण एवरेज 3 वर्सां म्हणटात ते जगवताले. त्या वेळाचेर आमी निवश म्हणटात ती NIOH संस्था अहमदाबादची आसा ती आनी आमी गोवा मेडिकल कॉलेज मेळून थंय वचून आमी सगळें डिटेल स्टडी केल्ली. तांचे वयाचें डिस्ट्रिब्युशन, तांचे सेक्स डिस्ट्रिब्युशन, मेल फिमेल, कम्युनिटी डिस्ट्रिब्युशन. आनी त्या वेळाचेर आमच्या लक्षांत आयलें कम्युनिटी स्टडी करतना की जवळ जवळ 60% लोक आसात ते 2च विशिश्ट कम्युनिटीचे आसात. एक म्हणजे जे शेतकरी लोक आसात खोतीगांव आनी गांवडोंगरी वाठारांत रावतात ते, आनी दुसरे जे फिशर फोक कम्युनिटी आसा जे नुस्तें पागपाचें काम करतात. पाळोले नाल्यार लोलये, कोळे, माशे जे कोस्टल एरियान आसा ते आमचे लक्षांत येवना की ह्या 2 विशिश्ट समाजांतल्या लोकांक हें दुयेंस चड प्रमाणांत कित्याक लागून जालें. त्या खातीर आमी पॉस्टुलेट केल्लें की जिनेटीक स्टडी करूंक जाय. त्याच बरोबर मायग्रेशन स्टडी करूंक जाय. मायग्रेशन स्टडी म्हणल्यार जे लोक काणकोणच्या दुसऱ्या गांवांत रावपाक गेल्या, दुसऱ्या शहरांनी किंवा दुसऱ्या देशांनी रावपाक गेल्या, थंय वचून तांकां हे प्रॉब्लेम जाता काय ना ह्या प्रकारची स्टडी करची पडटली. मागीर कोणी तरी थियरी केली की उदकान कितें तरी आसा, कोण म्हणटाले जेवणान आसा, कोण म्हणटाले मातयेन आसा. ताजी सगळी स्टडी केल्ली. तातूंत हेवी मेटल्स, आर्सेनिक, कॅडमियम, मर्क्युरी, लेड विच आर नोन टॉक्सिकंट्स वीच कॅन कॉज किडनी फेलियर. फ्रुटांची घरां आसा तातूंत मायकोटॉक्सिन्स म्हणून आसता. मायकोटॉक्सिन स्टडी बी केली. आमकां तें कांय सापडूं नाशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.